तुमकां खबर आसतली की सत्तरी तालुक्यात एक व्हडलो डॅम आसा अंजुना डॅम, जाका केरी डॅमूय म्हणून वळखलो वयता. तो डॅम ऑलमोस्ट आयज भरपाक पावला आणि WRD जे डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी आयज एक लेटर इश्यू केला रिगार्डिंग वॉटर रिलीज वॉर्निंग म्हणून. आणि तेंच्यांनी ते लेटरान अशें बरयलां की फूल जी डॅमाची लेवल आसा ती 90 मिटर्स म्हणून सांगला हायट. आणि त्याच्या उपरांत आयज 87.55 आतां मेरेन भरलेले आसा. आणि सध्याचे आतांचे जर सिच्युएशन आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें की 3.2 मिटर्स बिलो रिजर्वर लेवल म्हणून तेंच्यांनी आसा म्हणून सांगला. सो हे 3.20 मिटर्स जे आसा ते भरतकीच डॅमातले उदक जे आसा ते रिलीज करतले म्हणून तेंच्यांनी एक लेटर इश्यू केला. जरी एट मोमेंट जर हांगासर जरी सत्तरी तालुक्यात पावस कमी पडत असलो तरी जे घाटावयल्यान येणारे जे वॉटरफॉल्स आसा धाकट्यो बारीक बारीक ज्यो न्हंयो आसा व्हाळ जे आसा ते एकदम घसघसून व्हावत आसा. आणि ताका लागून उदकाचो जो इनपूट जे आसा ते भरपूर आसा. आणि ताका लागून हो डॅम जो आसा जरी आयज तेंच्यांनी लेटर रिलीज केला आफ्टर फ्यू डेज किंवा सम डेज म्हटला तरी पण हे उदक जर राती कडेन व्हडलो जर पावस पडलो आणि जर उदक वाडले जाल्यार आयज राती भितून सुद्धा डॅमाच्यो गेटी ज्यो आसा त्यो ओपन करपाचे चान्सीस आसा. जर डॅमाच्यो गेटी ओपन केल्यो जी विड्डेच्यान न्हंय येतात त्या न्हंय घेवन डॅमाचें उदक मेळटा. आणि फुडें जी वाळवंटी न्हंय आसा जी डायरेक्ट आमकां सांकळे मेरेन पावला. सो हांव जे जितले फ्रॉम केरी मोल्ल्या मागीर पर्यां आणि जे सांकळेचे लोक आसा किंवा बिचोले वाठारांचे लोक आसा तांकां सांगूंक सोदता की केरी डॅमाच्यो जी गेटी आसा न्ही ते केन्नाय आयज राती मेरेन सुद्धा ओपन करपाक शकता. तेणे करून सगळ्या लोकांनी ज्यो न्हंयच्या कुशीक जे लोक रावता तेंच्यांनी मातशे अलर्ट रावचे. सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस मीडिया चॅनल अँड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स.